नरसिंह सरस्वती स्वामी प्रयागांत आशिल्ले तेन्ना तांगेले महिम अट्टू कडेनाची प्रसार जाता. मस्त चारी दिकाच्यान लोक तांगेले मुनी साधू संत अशी शिष्यवृत्ती घेवच्या म्हणून येतात. तांतून एक 7 लोक अगदीची श्रेष्ठ शिष्य तांगेले म्हणून येता. बाकी उरिल्ले लोक बी श्रेष्ठाचे उरताचे, कमी उरनाची. तांणी वाटतं लोक ऐकून म्हणे धर्मबोध आणि ज्ञानबोध करतात. तशी तांगेले थोडे दिवस प्रयागांत उरले तांगेले थोडे शिष्य लोकांक घेऊन येतानी तांगेले जन्मस्थळ आसा पळय करंजनगर थंय येताचे. तेन्ना थंय येवच्या तांगेले आंबाप्पा, तांगेले 4 भाव, तांगेले एक भयणी, गांवचे लोक अटलो घेवन तांकां पांय पडताचे. गांवचे लोक अट्ट गुरुदर्शन घेवचे म्हणून येताचे. गांवांत अट्ट लोकांका स्वाम्याक आमगे रावपा अशी प्रत्येकल्या मनात तो आशा. अटलो घेवन म्हणता स्वाम्यान तुमी आमगे येवका, आनी एकल्यान सांगता हांवें आमगे येवका. तेन्ना तेका समजताची अडना हांव तुमी अट्लो का घरा येता म्हणून सांगता. तेन्ना तांणी नरसिंह सरस्वती स्वामी कसं करता की मारे तांगेले अनंत रूप करताचे. अनंत रूप करून प्रत्येकल्या घरांत तुझे वचून एका वेळार भिक्षा घेताचे. अट्ट लोक काय ना तांगेले पाद पूज करून घेवन तांकां भिक्षा करताचे. हे पळोवन ते गांवचे लोक अगदी आश्चर्यता. प्रत्येकल्या घर स्वाम्याला पाद पूज जावची भिक्षा आश्चर्यता उठला. खरे हाने देवची सामान्य मनशाक हेवट शक्य ना म्हणून गांवचे लोक उठचे तांगे बद्दल भारी वर्णन करताचे. केन्ना केन्नाची त्रिमूर्त्य जगा उद्धार करच्या म्हणून असे अवतार घेताचे, गुरुरूप घेवन येताची म्हणून लोक उलंग घेताचे. तांगेले आंबाप बी तांकां अगदी भक्तीन पूज करताचे, पाद पूज करून भिक्षा करताचे. तेन्ना हांनी नरसिंह सरस्वती तांक आंबापाक गेल्ले जन्मात तांगेले श्रीपाद श्रीवल्लभ रूपा दाखयताचे. ते पळोवच्याक हांव सुख म्हापशी जन्माचो उडगास येता. ती तांगेले पांयार आपल्याला माती दवरून सांगता हांव गेल्ले जन्माक केल्ले शनी प्रदोश पूजा अगदी सार्थक जालो. तुम्ही खरेची ते चंद्रमौळीच आसाची म्हणून ती तांकां नरसिंह सरस्वती स्वाम्याक नमनमुन्यान गुरुस्तुती करून तांगेलें वर्णन करता. घोवाक हे कसं नाही करतो ना नव्हे ती घोवाक सांगता गेल्ले जन्मात तो श्रीपाद श्रीवल्लभाक हांव एक मनान भक्तीन तांगेले आराधन करता आशिल्लें. हांव कळतानी तांकां म्हाका तांगेले तसलो चेलो जेवका मेळटा तेन्ना तेन्ना हाडना तुका मुखाल जन्म जाता म्हणून तांणी म्हाका वर दिल्लो. आतां तेच श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामीची नरसिंह सरस्वती हांव मागीर पोटांतल्यान मागीर चेडूं घेवन जन्म आयल्याची म्हणून ती घोवाक सांगता. ते आयकून घोवाक भारीची आंगान टूच एक रोमांचन येता. आनी तेन्ना बी गुरू पांय पडताचे आनी घोव आनी बायल करून ते स्वाम्याक सांगता संवसारांतल्यान पार कर आमकां मुक्ती मेळो म्हणून. तेन्ना तांणी म्हणटाची तुम्ही काही बेजार करूंक म्हणना कोणाल चेलो संन्यास जालो उरता तांगेले तागेले आंबा पेकने तागेले 42 मत्ते अशे आज्जो पण जो तागेला अशे तांगेला 42 कुल उद्धार जालो उरता. कसले ताजे बेला काळजी करता म्हणा तांकां ना यमाल सुद्दां ना त्रास उरना म्हणून तांकां समाधान करून सांगता. तुम्ही तुमगेले अगदी म्हणटार कालान तूं काशी वचाची ते मुक्तिस्थान म्हणून तांणी आंबाप्पा सांगताचे. आनी तांगेले ते 4 भावांक बी अट्टूचे ऐश्वर्य धन धान्य अट्टू मेळ म्हणून आशीर्वाद दिताचे. हे अट्टू पळयता राबिल तांगेली भयणी रत्नाबाई म्हणून ती अगदीची तांगेले पांयार पडून पांय पडून तांगेले म्हणता म्हाका रक्षण कराची, हे संवसाराच्या मायेंतल्यान मुक्त कराची, हांव बी तपश्चर्या करचें वता म्हणून सांगता. तेन्ना तांणी म्हणटाची तशें तूं म्हणणे मा बायलांक घोवाले सेवा केल्यारच मोक्ष मेळत वरतोची दुसरो तांणी मार्ग धरचें बरें न्ही. घोवूच एक देवावर म्हणून कोण भक्तीन घोवाक सेवा करता की तांगेलें मन प्रसन्न दवरताच की तांकां तितलेची ताजें फल मेळता. हज्जान अशें करून बायलांक मुक्ती मेळका व्हरतोची दुसरो मार्ग ना. आमगेले वेद पुराणांत बी तशें सांगल्या बायलांक घोवूच देव म्हणून सांगून. आनीक तूं गेल्या जन्मांत तूं एक पाप केल्लें आसा, चूक केल्लें आसा ते हे जन्मांत तूं भोगू का. गेल्या जन्मांत तूं एक गायक पाययान मारिले आनी आज तुमगेले बाजू करचे घोव बायलां तुवें झगडे लावन दिल्ले ताचे फल तूं भोगू का. ते गायक पाय मारिल्ले देखून तुवें हे जन्मांत तुका तुवें अट्टूच शरिरान तूं कुष्ठरोग जाता. ब्राह्मण बायलेन तूं झगडे लायिल्ले देखून ह्या जन्मांत तुगेले घोव तुका सोडून येवन तपस्वी जावन रानां वता तुका सोडून वता म्हणून सांगता. ते आयकून ती मस्त रडता आनी तांकां पांय पडून घेवन मस्त विनवणी करता म्हाका हातूंतल्यान पार कर म्हगेले पाप म्हाका बाद दिनाशी हांव तुमकां शरण आयले तुमी कशीपणी करून म्हाका हातूंतल्यान पार करका म्हणून ती मस्त तेंगेले विनवणी करता. तेन्ना तेन्ना म्हणटाची केल्ली तर पाप भोगू का मनशाना चुकेक केन्ना क्षम मेळना जाल्यार तुगेलो घोव अंतरपणारी तपश्चर्या करच्या वच्चो नंतर तुका कुष्ठरोग येतलो. तेन्ना हांव तुका येवन दर्शन दिता तेन्ना तुगेले पापांतल्यान तुका मुक्त करता म्हणून घेता न्ही ते भयणीक अभय दिताचे.
आणि तुका कुष्ठरोग जावच्याकच तू दक्षिण देशांतूरचे पाप विनाशी क्षेत्रा वच. ते पाप विनाशी तीर्थ भीमा अमरजा न्हंयची संगमांतू असा. थंयची विख्यात आशिल्ल्याने अगदी प्रसिद्ध आशिल्ले गंधर्वपूर गाणगापूर म्हणले क्षेत्र असा. थंय तू वचून न्हू गुरुला आराधन करा म्हणून भयणीक सांगतात. तांणी थंयच्यान कडेन त्यांनी गोदावरीले उगम स्थान त्र्यंबक क्षेत्र होता. थंय सुमार दिवस उरताची कडे पवित्र क्षेत्र नाशिका होताची. ब्रह्मांडांतू गोदावरी न्हंयच महिमे मस्त होड असा. अगदी वर्णनीय असते. गोदा आणि गंगा हे दोगो लोक कायम ईश्वराला मात्यांत तांगेले एक वासस्थान करून आशिल्ले. हांका कशी तरी भूंयके उद्देश करका म्हणून ಒಟ್ಟು ಮುನಿ लोक मन करताय. त्यांनी पहिले काळात कसे असेल की मारी अगदी निष्ठेन तपस्या करचे मुनी लोक सकाळी भात गाद्यांत घालत आशिल्ले आणि ते मंत्र सामर्थ्यानं त्यांना तांका ते बीक झाड जावन ताका भात येवन त्या भातान परत तांदूळ करून शीत करून तांचे जेवत आशिल्ले दनपाराचे. इतलं तांका तपस सामर्थ्य त्यांनाच मुनी लोकांक घालत आशिल्ले. ब्रह्मर्षी गौतम तशी करत आशिल्लो. ताका जर राग हाडून येनो ताणे ईश्वराले तपश्चर्या करून गोदा नदीक जर भूंय काडका तशी करता रे कसं करते म्हणून लोक बसून उलंग घेतात. जेणेकडे हाणे गौतम मुनीन जर गोदा नदी हाडल्या बा नाही तो आम्ही म्हटलं तांतून होच्या नाही येत नव्हे हाज्यान आमकां पुण्य येता. गौतम मुनी म्हणारी योगाभ्यास करून मस्त शक्तिवंत जाल्लो आसा. कोट्याने कोटी वर्षापासून कोटी वर्ष तपस केल्या रे गती ती गौतमी तीरांत वास करता आशिल्लो टू प्राण्यांक मेळटा. म्हणून ते लोक कसं करता की म्हणल्यार बाकी मुन्य एक प्लॅन करतायच. मायेन एक दर्भ करतायच. दर्भेन गाय वासर करतायच मायेन आणि गौतम मुनीले ते गाद्यांतू ते गायकांनी वासरा सोडतायच. त्यांनी अनुष्ठाना भाषेल उरताची गौतम मुनी उठाचे येना म्हणून त्यांनी कसं करतात की म्हणजे ते सवत्स गायक धावडाच्याक ते बशील कडच्यान एक दर्भ म्हणजे एक तणा काढली असे मंत्र सोडतात. ते वचून ते गायक लागच्या कधी ती गाय थंय मरता. त्यांनी तांकां गोहत्या दोष येत न्हय. हेची समय सात्संगीन ಒಟ್ಟು मुनी थंय येवन मरताय. तुमकां तो गोहत्या दोष आयला न्हय हाजे निवारण देवका दिले गोदावरी न्हय भुंयचेर येवका म्हणून सांगताय. कडे आता गौतम मुनी निर्वायना न्हय म्हणून त्यांनी सहस्र वर्ष पर्यंत ईश्वराले तपश्चर्या करताय. तांगे ते तपश्चर्याकडे रे ईश्वर प्रसन्न जाता. कडे हानी म्हणताय गोदावरी नदीक तुवें भुंय थंयच्याक सोडका अट ना म्हणताय. ते गोदावरी न्हय भुंय केना पडटा तांणी न्हाताची गौतम मुनी आणि तांणी केले पापांतले ना मुक्तात घेताचे. बाकी लोक बी ऋषी तांणी तोडून न्हाताचे. तशें हांनी बी नरसिंह सरस्वती स्वामी थंय येवन त्यांनी बी न्हाताचे. तांगे शिष्य वृंदा बी न्हावच्याक सांगताय. त्यांनी त्र्यंबकेश्वरांतून थोडे दिवस उरले थंयच्यान मंजेरी कामळ कडेन येताचे. थंय माधवारण मुनी नरसिंह मुर्तीक सदा मनान पूज करत आशिल्ले. नरसिंह सरस्वती स्वामी थंय येवच्याक तांकां तांगेले मानस पुजेंतून ते नरसिंह मूर्ती नरसिंह सरस्वती वा दिसतात. त्यांनी एकदम खुशीन नरसिंह सरस्वतीक पांय पडून घेवन तांगेले वर्णन करतात. तेन्ना स्वाम्याक भारी खुशी येता. थंय ताका त्यांनी तांगेले खरे रूप दाखयतात श्री वल्लभाले. तेन्ना ते माधवाक खुशी येता. थंयच्यान त्यांनी ताका आशीर्वादाने दिवन ब्रह्मेश्वर क्षेत्र वतात. ते ब्रह्मक्षेत्रांत त्यांनी तांगेले शिष्यांक घेवन न्हात आसतना न्हंयत एक ब्राह्मण थंय पटादुखी म्हणून न्हंयत उडी मारता जीव काडून घेता. तेन्ना हांणी ताका हाडेस येतात. ते पळय ते मनशान उड्डेल पळय तांगे शिष्या सांगता घेवन यायचे रे म्हणटा. तेन्ना ताका घेवन येता. तेन्ना हांणी ताका विचारलें तूं कसल्या बाबा जीव तुज्या उडलो. तेन्ना म्हणटा म्हाका मस्त दिवस जर पट्टा दुखी जेवण केलें की म्हाका पट्टान दुखता. तशें हांव सदळची फलाहार मात्र घेत आशिल्लो. काली नवमी परब आशिल्ली मानवी परब म्हण हांव पोट भरून जेवलो जाल्यार आज म्हाका मस्त पट्टा दुखी. अशी उरचे बदलाक हांव मरची बर न्हय पूण हांवें पट्टाक एक व्हड फातर बांदून हे न्हंयत हांव पळोवन मरची म्हण आयलो म्हणटा. तांणी कसं म्हणलें तांकां पाप शेसता गे बदल. तांणी म्हणटा एक काम करा म्हगेलें एक औषध आसा हांव तुका दिता. आयच्यान तुगेलें ते पोटात गेलें म्हणल्यार तें औषध घेना पडे तूं आज पोट भोवन जेवका म्हूण सांगताय. ताका बी दिसता हड ना अशी मरच्या म्हण आयला हांव हे स्वामी सांगल्यार कोण पळय म्हूण तो मनान लागता. तेच वेळार थंय एकलो ते गांवचे ग्रामाधिकारी तो बी ब्राह्मणच तो थंय न्हांवच्या म्हण आयलो होता. तो हांगा स्वाम्याक पळोवन पांय पडता. तेन्ना स्वामी विचारताय तूं कोण तुगेलो वंश खंयचे एवढं विचारताय. तो म्हणटा म्हगेलो हांव सायम देव म्हणून हांव कौंडिन्य गोत्राचो आपस्तंभ शाखेचो हांगा कडगंडी गांवांत उरता. हांव म्हगेले पट्टा खातीर
ग्रामाधिकारी जेवण एक यवन आले सेवक जेवण सा तुमगेल दर्शन उन्नीत झालो म्हणे गुरुस्तोत्र सांगता गंगेल दर्शनानं नावच्या गंगेन नावच्या जण पाप होत काय चंद्रानिमित्तानं ताप होता कल्पवृक्षाच्या दैन निवारण देता आणि साधू सत्पुरुष लोकाले दर्शनानं पाप ताप दैन्य हे ती निवताची म्हणता गुरुंका पाय पडता त्यांना स्वामी कसं म्हणताची ते पोटादुखी मनशा दाखव सायम देवा हो मनुष्य सदोज पोटादुखी म्हणून आजी जीव कोणाच्या हांगायला त्या गेले त्या पोटादुखी हवे तुम्ही तू कौश दिता ते तू कसं करता की म्हणता काय तुम्ही जेवण आपोवर का आणि त्या पोट भरून एक गोड जेवण घाल का तर जेवण याचा आराम जाता म्हणून सांगता नंतर सायम देव अडना म्हणता आणि स्वामीने तुम्ही बी आमगेरी तुमगेला पादपूज करता पादपूज आणि भिक्षा करता येऊ का तुम्ही म्हणून तांकां सांगता तेन्ना हा म्हणून होता ते मनशा बी गेमताय तेन्ना वतना आपणे सायम देवाला बायला चाका बाई म्हणून ते गुरु शिष्यां कोटोचे पायने धुवून घेन पादपूज स्वाम्याक पादपूज करून पोटला का भिक्षा घालता त्यांनी स्वाम्यांक मस्त खुशी जेवण तांकां बरें जेवण आशिर्वादाची बरें गोड जेवण करून तांच्यान भायर सरताय तो मरचाईल ब्राह्मण बी तांगेर चंद करून जेवण करता ताका तेन्ना केन्ना पट्टा जायना कोणाचेर गुरु कृपा जाता की तांगेलो अट्टू नमने व्याधी दूर जाताची म्हणजे हे एक बरें उदाहरण आहे ताका केन्नाची गुरुलो भक्ती करायची गुरुला आशीर्वाद घ्यायची इतलेच हांव सांगचें.